म्हाका तुमचे लागीं मनाची अवस्था हाचे विशीं उलोवंक जाय. खरीपुणी ती भावार्थाची अवस्था, पूण हांव तुका सांगता, जरी आमकां आत्मविस्वास ना तर न्हय स्वताचेर विस्वास. हांव आयज तुमचे लागीं स्वताचेर विस्वासाचे बद्दल उलयना, कारण मुन्यो म्हणटात त्या प्रमाणे एक स्वताचेर विस्वास ठेवता तो मूर्ख. मुन्यो हातून सगळ्याक मुर्खाची खबर करता तो मूर्ख. तो महान बायबलीन सदांच म्हणटात स्वताचेर विस्वास दवरपी मूर्ख. तो कोणूय जो आत्मविस्वास दवरता तो फकत एक मूर्ख मनीस. कित्याक तुजेरूच विस्वास दवरूंक जायना. ओस्कोत जायना जावंक त्याच वेळार जेन्ना तुका जाय गोटाय दवरूंक. तोर दिसा म्हज्या जिवितान म्हाका दिसता हांव केन्ना तरी म्हज्या मागण्याचो वेल चुकल्या, वो केन्नाय तरी दिसूय भर देवाक म्हणोंक तुजे वेने म्हज्यान कांयच करिनासो, आनी म्हजे भितर म्हणजे म्हजे कुडीन कांय एक बरें ना. तेवा तूं म्हाका आदार दिनाय तर हांव जेरूल आयज म्हाकाच एक मूर्ख म्हूण दाखयतली. पूण म्हत्वाचें आमकां विस्वास आसोंक, आमकां देवाचेर विस्वास आसोंक. हांगा आसा थोड्यो वस्तू ज्यो जाता जर तुका आत्मविस्वास ना तर. एक जेजून मानपी भावार्थी जाका आत्मविस्वास ना, तो एक जांबो जेट विमाना पोरी जो रानवेचेर बसला पेट्रोल नासतना. एक विस्वास नासलो भावार्थी एक विस्वास आसलेल्या भावार्थ्या परस अदीक करून घेतलो. विस्वास म्हणजे खात्रेची गोवायकी जी आमकां कितें कर म्हूण सांगता कितें तरी. एक मानदप की तुका मानून घेतला म्हूण. विस्वास तुका काळजीवंत आनी उक्तो आनी सादो करता. विस्वास तुका असल्यो वस्तू करूंक आदार दिता ज्यो कोणें करूंक ना पळय तसल्यो. विस्वास तुका एक अजापाचें साहस उमेदीचें जिवीत दिता. पळय असोच मानता आयज सकाळीं हजारांनी गुप्पीत तेणी आसात जी ह्या बिल्डिंगांत आयज बसल्यांत. देवान तुमकां जावन एकल्याक महान जावंक रोचल्यान. आमचो देव एक व्हड देव, आनी जेन्ना तो आमचे भितर रावोंक येता आमकां कळीत जाता की ताचे वरवीं आमच्यान महान वस्तू करूं येतात. ताचे वरवीं हांव 9 वर्साचें आसतना हांवें परत जल्म घेतलो. म्हज्या घरांत कसलेच तरेचे पवित्राय नासली, पूण हांव कांय सोयऱ्यां बरोबर इगर्जे गेली. ती तांकां आमकां भायरतान भेट दिवंक आयिल्ली. आनी हांव इगर्जे वचपाची न्हय जर म्हजो बापूय आसलो आनी तो जाणो जालो तर तो म्हाका वचोंक दिवपाचो न्हय. पूण तो भायर गेलो सोरो पेंवंक आनी हांव सोयऱ्या सांगाता इगर्जे गेली. आनी हांव नकळो पासून कशें म्हाका गमलें की म्हाका साल्वार जावंक जाय, पूण म्हाका कशें परी दिसोन आयलें की गरज आसली. म्हजी पातकां हांवें बोगसून घेवंक म्हणटोच ते रात्री हांव इगर्जे गेली चिंतून आल्ताराशी वचोन हांव म्हजें जिवीत क्रिस्ताक दितली म्हूण. ते रात्री पास्टरान मागण्यांक आपयले नात आनी हांवें एक थारावो घेवचो पडलो. हांवें घरा वचोन निराशी जावपाचें वो म्हज्यान फुडें वचोन ताका सांग येतलें माग म्हूण. म्हाका उगडास आसा हांवें दोगा बापोयल भयणीक व्हरलें आनी म्हटलें आमी साल्वार जातलीं. तर म्हाका दिसता तेन्ना पासून कसले तरी आपोवणें आसलें. पूण एक वस्त जी म्हाका सिद्ध करूंक जाय ती ही, जेन्ना हांव 9 वर्साची आसली हांवें दोनूय जोडली ना बरोच काल पासून, पूण म्हाका उगडास आसा हांव 9 वर्साची आसतना असले परिस्थितीन जियेतलें जो म्हजो बापूय म्हजें लिंग अपमान करी. एक निर्णय आयलो म्हज्या काळजान ते रात्री नाकारूंक. आनी म्हाका उगडास आसा ते रात्री बाजे न्हिदो नासतना एक ल्हान चेडूं आनी उपरांत तरणाटे जायसर. आनी हांव चिंताली एक दीस हांव कितें पूण महान कोत्तेली म्हज्या जिवितान. कितें तरी कोत्तेली, कितें व्हडलें कोत्तेली म्हज्या जिवितान. आनी आतां म्हाका थावें जाता जायतीं वर्सां उपरांत की म्हजो थारावो घेवप आनी निश्चय करूंक कितें पूण सादारण आज शिवाय करपाक. ती हांव न्हय आसली, हांवें कांयच करूंक नासलें. तें गमलें कारण व्हड उर्बा देवाची म्हजे भितर रावोंक आयलेली. आनी तुमकां जोन एकल्यांक अशेंच दिसोंक जाय तुज्या भितर आसा बी व्हडपणाचें आनी तुजें व्हडपण दिसती पडचें ना जे परी आनी कोणाचें व्हडपण दिसती पडटा पूण ओशीर मोनाची जाय नाकात. ल्हान मोनाची मनशां व्हडलीं सपनां सोपणे
आनी व्हडली चिंतना चिंत. सो तुका विस्वास ना तुजो संभाव्य क्रिस्ता सवे केदींच पुरो जावचो ना. आनी जर तूं तें करिनाय जे देवाक तुका ह्या संवसारांत करूंक सांगलां, एक वस्त म्हज्यान तुका सांगता, तूं निराशी जातलें आनी बोर नासलोलें जातलें ह्या जिवितान. तूं एका भुकेलेल्या मनशा परी भोंवतलें जाका कितें खावंक जाय आनी कितें केल्यार पासून तुजें पोट भरचें ना केन्नाच. एकूच रस्तो आमी खोशी आनी दादोशी जावपाक जर आमी करीत तर जें देवाक जाय आसलें आमी केल्लें. सो तुका विस्वास ना जाल्यार भिरांत तुजें जिवीत गिरासतली आनी तूं तोलमोलून जियेतलें. विस्वास नासतना तुका जिविताचो आनंद मेळचो ना. विस्वास नासलो लोक निराशी जाता. तांकां दिसता तांकां फसोवन तांचें निर्मोण चल्लां म्हूण. विस्वास ना जावन जायते पावटी तुका दुसरी ताब्यान दवरतात आनी फसयतात. लोक तुका उजार कोत्तलो आनी अपमान कोत्तलो जर तूं ताचो फुडो करिना तर आनी मुखार सरोना. विस्वास नासतना आमी रोखडींच लोकांच्यो खोश्यो पालतात. आमचें जिवीत कोबर करतात. तोचबीत करून हें सगल्यांक खोशीन करूंक आनी केदींच देवाक वो स्वताक खोशी करिनात. तुज्यान मनशाक आनी देवाकूय खोशी करिनेजो चडसो वेल न्हय. आमकां विस्वास ना तर पवित्र आत्मो दुखी जाता कित्याक जेजू मरोंक ना. आमी एक असुरक्षीत आनी भिरांतीन जियोंक. जेन्ना पवित्र आत्मो जो आमचे भितर जियेता तो दुखी जातोच मागीर आमकां दूख भोगता. म्हाका दिसता केन्नाय जेन्ना आमी उदास आनी दुखी जातात तेन्ना आमचे भितर आसलेल्या पवित्र आत्म्याक आमी दुखयता आनी आमकां भोगता जे ताका भोगता. सो लोक सुरक्षीत ना सगलो वेल तुलना आनी अंतर कोत्तात. ती सगलो वेल आनी कोणाक सोदता तुलना करपाक. आपूण कितें जावपाचें आसली तें चिंतून. आनी जर तांकां दिसना ती तांचे कीन बरी, तांचे कीन महान, तांचे कीन परस उंच, तेन्ना ती खोशी नात. ती आपूण आसात तशी आसूंक खोशी नात. आनी सुरक्षीत ना तो लोक आत्मीकतायेन केदींच वाडोना साद्या कारां पासून तांच्यान कसलेंच नीत करपाक फुडो करिनेजो. जेन्ना एक मनीस आदींच आपूण वायट म्हूण चिंता तांच्या जिवितान कसलेंच बदलो पाडूंक तोचबीत करूंक अशक्य जाता कित्याक तांकां फुडो करूंक जायना. बायबल शिकयता हिब्रावांक 5 की जर आमी नकळत कशें, जर आमी नकळत क्रिस्ता सवय आमी कोणती, जर प्रामाणीकपणाच्या तत्वांची आमकां म्हायती ना जाल्यार आमी केदींच वाडोवन व्हडली जायना. देवाच्यान आमकां सारकें कितें आनी केन्ना लोकांच्यान आमकां सारकें कितें सांगोंक लागता आनी ताचो आमच्यान फुडो करिनेजो. जर आमी नकलो क्रिस्ता सवय कोण पळयती. पळोवया फिलिपकारांक 4:13. वो एकदम बरो ग्रंथ. थोड्या भागांनी ताचो अपमान केला आनी गरज न्हय थंय वापुरला. पूण आयज काली आमी तो सारको करुया. म्हाका क्रिस्ता सवय सगळ्या वस्तूंक शक्ती आसा आनी जर तूं क्रिस्ता सवय पळयना जाल्यार तूं सगळ्यांच चुकयता. तूं तुवें सोडीत तर तूं व्हडलो त्रासान पडलो अशें न्ही म्हजे लागीं सगळ्या वस्तूंक शक्ती आसा, म्हज्यान कितेंय करूं येता, म्हजें जाय तें करूंक येता खंयच्याय वेल्यार. पूण म्हाका सगळ्या वस्तूंक शक्ती आसता क्रिस्ता सवय जो म्हाका शक्ती दिता. ताचे वरवीं हांव कित्याकूय तयार आसा आनी तुलना करूंक तयार. तो म्हजे भितर शक्ती उत्पन्न करता आनी मागीर म्हाकाय आवडटा. म्हाका क्रिस्ताच्या भरपूरपणान आत्मविश्वास आसा. वो आमच्यान म्हणूं येता क्रिस्ताच्या विस्वासान म्हाका विस्वास मेवता. आनी जर तूं शिकशी की क्रिस्तचो विस्वास म्हूण की ताणें भास दिल्या तुका केदींच सोदिना वो सांडची ना जावंक. हांव हांगा आसा तुका परत खात्री दिवंक तो कितें कोडयेक तुवें आदींच आयकलां तें आनी विसरलां जायत की तुज्यान करूं येता म्हूण. तुका जाय तें तुज्या जिवितान तुज्यान कितेंय करूं येता जें तुका जिवितान करूंक गरज क्रिस्ता वरवीं जो तुका शक्ती दिता. तुज्यान कोश सोसूं येता, दोग सोसूं येता, तुका येसूय मेलो येता आनी एक प्रामाणीक घालतो मनीस जावं येता. तुजांनी आमी जायती गजाल करता दुडवांची आनी देवान आदार दिवंक आमचो गरजो पालूंक. म्हाका उगडास आसा जेन्ना देव म्हाका काल जावन उलयलो ताणें म्हाका म्हणलें 2 परिक्षा आसात ज्या वरवीं सुफल जावंक जाय दुडवा विशीं. एक कशें तूं वागतलें तुजे लागीं नांव देना आनी दुसरी कशें तूं वागताय तुजे लागीं भरपूर आसतोच.
कशें तूं वागतलें तुका गरज पडटोस आनी कशें तूं वागताय तुका गरज ना जातोस. ही दोगूय म्हत्वाची. म्हज्यान सगळें करूं येता. आनी म्हाका दिसता आमी ह्या मुद्द्यार पावोंक जाय जेन्ना त्रास येतात. पयलो वस्त आमी करूंक जाय ती फावना म्हज्यान हें करीन येजो, हाचो फोडो करीन येजो, हें सोंसीन येजो. पयली वस्त जी आमी म्हणूंक गरज ती देव म्हज्या सांगाता आसा आनी म्हाका जिवितान गरज तें म्हज्यान करूं येता क्रिस्ता वरवीं जो म्हाका शक्ती दिता. आज आमी केन्नाय गितां गायतात आनी चड लक्ष दवरिनात आनी गायतात त्या उतरांचेर. पूण हें गीत जें ताणें आयज सकाळीं गायलां तातूंत कितें पूण आसलें जें देवान म्हाका शिकयलां आनी घडयेक म्हज्यान तें सारकें म्हणून येजो. पूण अदमास सांगता, त्रास येवच्या आदीं देवा लागीं जबाब आसा. जें कितें तूं ह्या वेळार सोंसता देवाक तुज्यान अजाप दिसना. तूं घडयेक अजाप जाला पूण तो अजाप जावंक ना आनी ताचे लागीं आदींच तुजो जबाब आसा. आनी ताका जाय तुवें तुजी मान वयर उबारलेली, न्हय निराशी जावन नाकारणेन बागोयलेली. पूण ताका जाय तुवें जाणो जावंक की तुज्यान करूं येता तुका गरज पळय तें क्रिस्ता वरवीं जो तुका शक्ती दिता. गरज ना तुवें जाणो जावंक कितें करचें तें, गरज ना तुवें जाणो जावंक देव कितें करतलो तें, गरज ना तुवें जाणो जावंक देव केन्ना करीत तें. इतलेंच गरज आमी जाणो जावंक विस्वासान की देव म्हजें सवें आसा. हांव चिंतालें आयज सकाळीं हांगा येवन म्हणोंक तुमी कितली सतमात्र देव तुमचें सवें आसा म्हूण. पूण हांव बोलतेच मार्गारशी गेली. पूण हांव नजर हांवें म्हटलें तुमी कितलीं जाणां सतमात्र देव तुमचें सवें आसा म्हूण बरें आसा. तुमी कित्याक वागतात तूं वागतात तशीं. आमकां विस्वास मेळटा कित्याक क्रिस्त आमचें सवें आसा. आतां पळोवया फिलिपकारांक 2:5. आनी हीच मन स्थिती उगडास दवरत आमी मन स्थितीची खबर करता. जेजू क्रिस्ताच्या मनांत आनी काळजांत आसलें तेंच तुमच्या मनांत आनी काळजांत आसूं दी. ताका तुजो तिकायेचो उदाहरण जावं दी. म्हाका परत वाचूं दी. हो एक चड म्हत्वाचो ग्रंथ. जेजू क्रिस्ताच्या मनान आनी काळजांत आसलें तेंच काळजांत आसूं दी. ताका तुजो खालतिकायेचो उदाहरण जावं दी. त्यो संवसारांत येता मनशा रुपांत आनी तो एक चाकोर जाता. तो खालतो जाता मरण पासून येतोच ताची फकाणां कोत्तात, ताचेर थुकतात, मोस्कऱ्यो कोत्तात, मारतात, नाकारतात आनी तरी तो आपलो विस्वास सोडिना. तूं म्हणची बरें एक मिनीट राव हांव चिंताली हांव विस्वासा विशीं उलोयता म्हूण. बरें पळय हितूनय सांगाताक चलोंक जाय, ताचे काजार जावंक जाय ना तर तुका खर विस्वास केदींच आसचो ना. कित्याक खरो विस्वास म्हणटा हांव खूद कोणूच न्हय तुवें आसा खालतेपण पूण आज सगळेंच क्रिस्ता वरवीं. ताचे बगर म्हज्यान कांयच करीन येजो. पूण ताच्या सांगाता म्हज्यान कितेंय करूं येता जें तो सांगता तें कर म्हूण. आतां पळयात संवसार तुका दिता जिन्सावार आत्मविस्वास आनी स्वताक आदार दिवपी कोस आनी असल्यो वेगवेगळ्यो वस्तू. पूण भावार्थ्याक शेवटाची वस्त जाय ती आत्मविस्वास. तुवें जाणा जावंक जाय तुज्याच ताचे बगर कांयच करीन येजो. देवान मोइसेसाक सांगलें हांव तुज्या सांगाताक आसतलो, हांव तुज्या सांगाताक वेतलो आनी हांव तुका विसोय दितलो. आनी ही आसतली निश्चानी तुका की हांवें धाडलां म्हूण. हांव तुज्या सांगाताक आसतलो आनी जर तुवें तुज्या सांगाताक गरज ना तुका कांयच जाणो जावपाची गरज कारण तो सगळें जाणो. आनी जर ताका जाय तुवें जाणो जावंक सांगतलो तो तुका आनी सांगना जाल्यार तो तरी करतलो जें करूंक गरज तुज्या जिवितान. घडयेक तुका जाय पळय तेन्ना न्हय तो चड करून वेगी येना पूण तो केदींच उशीर करिना. आतां आयज सकाळीं म्हाका तुमचे लागीं येवन तुमचे उस्कोताय विशीं उलोवंक जाय. आमची उस्कोताय कित्याक हांव सत मानिना
कोणाच्यानूच खरो विस्वास दवरूं येता म्हूण म्हणजे ज्या विस्वासपणाचे मी सकाळी खबर करता तो देवा पुरतो विस्वास. म्हाका दिसना कोणूच खरोच विस्वासी जावं येता तुवें उक्त्यापणी तुज्या वस्तुकायक फुडो करो. आनी तूं जाणय तूं कोण न्हय तो, आनी हाचे मुखार तुका ह्या विशीं फॉर्मोन पडोंक ना. हांवें जायतेच वाचलां जे एके वस्तोरेन मॅडम गायोन हिणें सोल्या वा शेकट्यान बरयलेलें. आनी एक वस्त जी तिणें सांगल्या जी म्हाका दिसता चड किमतीची, देवाच्या विचून काडलेल्या सांता मोदें तो ओस्तोकताय दवरता. तुजें पुरें जिवीत तुज्यान फुडो करूं येता तसल्यो वस्तू आनी तो मोदोम करून कोत्ता आमकां सदांच उगडास करूंक की आमकां ताची गरज म्हूण. आतां आमकां सगल्यांक शक्ती आसा, म्हाका शक्ती आसा, हांव उलोयतां आनी बरयतां. 2 वस्तू आसात म्हज्यान बऱ्यो करूं येतात त्यो. म्हणटच हांव कितें बरें कोत्ता तेंच घेवन बसोंक हांव शिकल्या. हांवें जायत्यो तें पाटी सोडून दिले तसवीत करूंक दुसरी बरी करतात त्यो म्हज्यान करूंक जायनासल्यो. तुका नाका तुजो सगलो वेल हुस्कोतायेन घातलेलो, तुका जाय तुजो वेल शक्तीन घातलेलो. तुजो वेल तुज्या हुस्कोतायेन घालिनाका आनी तसवीत करिनाका ताची उदरगत करूंक. पूण आयज सकाळीं एक प्रकाशमणी घे की त्यो उजार कोत्ता आनी विंचून काडटा ओस्कोत आनी मूर्ख मनशांक आनी ते तो मुड्डोम कोत्ता ताची मोहिमा तांचे वरवीं दाखोवंक. आयज ह्या बिल्डिंगान एक मनीस ना आनी एक मनीस ना जो उपरांत टीव्ही पळयतलो वा आयकतलो कसल्याय तरी रेकॉर्डिंगा वरवीं जांच्यान महान वस्तू करी नेजो देवा पासत सर तांणी आपलें मन आपूण कोण आनी आपूण कोण न्हय हाचे वेले काडीत जाल्यार खालतेपण आपल्याकूच विसरता म्हटल्यार जाता. तूं सगळें सारकें करता त्या विशीं तुका चिंतपाची गरज ना. तूं सगळें सारकें करिना ताच्या विशीं चिंतपाची गरज ना. तूं कोत्ताय कित्याक देवान तुका कर म्हूण सांगलां आनी जर तूं कितें वायट करताय जाल्यार तांणी ताचो फुडो करूंक पडटलो कित्याक तो अजाप जायना. त्यो जाणो आसलो ताका कितें मेवतलें जेन्ना ताका हांव मेवली आनी तूं मेवलो. सारको विस्वास प्रामाणीकपणान येना, सारको विस्वास चुकीना तांतून येता. तो फकत देव तुज्या सवें आसा तांतून येता. आतां हांव जाणा तुमी जायतीं जाणां तुमच्या हुस्कोती बद्दल हुस्केतात. हांव म्हणटा तुमी कितें तें जाणो जावंक जाय. देवाक सांग तुजे भितर जाय तें बदल करूंक जे तो बदलूंक चिंता. आनी सगलो वेळ तुज्या थंय कितें वायट आसा ताचेर मन दवरचें सोडून तुजें मन क्रिस्ताचेर दवर. सुरू कर तुजी शक्ती सांबाळूंक. हांव हुस्कोत आसां, कोडीक म्हजी व्हड हुस्कोताय म्हजी आनी म्हज्या जिवितान जावो तितलो स्वताचेर ताबो आतां आसा. जरी हांव ते परी वागोना तरी म्हाका म्हजे कुडींत आसा तें दिसता. अदीक बरें जावपाची जर हांव बिंदास आसलेली तर. तूं जाणय जसो हांवें जोएलाचो इंटरव्यू पळयलेलो टीव्हीर म्हणजे तूं जाणय ताणें म्हटलें तो जावो ना म्हूण. हांव म्हणटा तोन्या जेजू तो कितें दुसऱ्या ग्रहांतलो तो जावो ना म्हणजे हांवें म्हणजे म्हाका दिसता म्हाका ताचो आनी म्हजो स्वताचेर ताबो आसा तो एकवटान आसा कित्याक म्हाका सगलोच वेल ताची गरज. आतां हांवें सगळें तयार जातलें हांगा येवंक आनी व्हड इगर्जेन हजाराच्या हजार लोकांक प्रवचन दिवंक आनी हांव आयज सकाळीं उठ्ठा म्हजें वेकअप कॉल 5:30 वाजता. हांवें ताका सांगली म्हाका 5:45 कॉफी जाय म्हूण. म्हाका केल्ली कॉफी नाका, म्हाका फ्रेंच कॉफी जाय. वय चल हांव तें कोत्तेली. बरें म्हजो बायबल भायर काडलो, हांव तयार जाता. 5:30 हांव उठ्ठेली. 5:45 थंय कॉफी नासली. पावणे सोळांक थंय कॉफी नासली. हांव चिंता हांवें 5:45 ती कॉफी मागलेली, 5:40 थंय नासली. हांव फोनार विचारता म्हजी कॉफी खंय गेली ती. आतां तूं जाणय ही हांसपाची घोट आनी हांव जाणो ही खरीच हांसपाची घोट म्हूण. तातूंत आत्मीकपण कांयच एक ना. पूण म्हाका म्हजी कॉफी जाय आनी म्हाका ती उठ्ठोच रोकडीच जाय. म्हाका आवडटा जें कितें पास्टर बार्नेट म्हटलां, आर्गा देवाक मशीन स्टारबक्स कॉफी आसा म्हूण.
आतां सुमार 6 दाराची बेल वाजता आनी थंय आयली म्हजी कॉफी घेवन, पूण ती पोलतीच कॉफी आसली. पूण तूं जाणय जिवीत तशेंच. खरेपणी जी कॉफी तांणी म्हाका हाडली ती फ्रेंच मशिनाकीन बरी, जी हाडूंक हांवें ताका परत धाडलें. म्हणटच म्हाका दिसता देवाक जाणो आसलो तो कितें कोत्ता तो. पूण ह्या सांगूंक सोदता, तूं जाणय हांव तुमच्या मुखार उबी रावता आनी सगळे ताल्यो मारतात आनी शाबासकी दिता रा रा रा, आनी त्या दिसाचें हांव व्हड व्यक्ती. पूण आयज सकाळीं म्हजी कूड चावली कित्याक म्हजी कॉफी 2 मिनीट उशीर जालो म्हूण. पूण तूं जाणय कितें, हांवें ताचे वयर दबाव घालूंक ना. खरेपणी हांव नकलो. कोडयेक देव भरपूर हांसलो जातलो. कोडयेक ताणें म्हटलें आसलें, ओ जॉयस तूं कितलें गमोतीचें. चावताय तुजी कॉफी फकत 2 मिनीट लेट आसली म्हूण. पूण म्हज्यान तुका सांगूं येता, सो आयज सकाळीं हांव बसली चिंतून तर ओ म्हज्या देवा हांव कितली वायट. ओ सायबा 35 वर्सां तुजे उतर शिकयल्या उपरांत हांव अशी पाशियेंस नासलेली कित्याक आसला. म्हाका बरें लागना. म्हाका अधिकार ना थंय वचून प्रवचन दिवंक आनी म्हज्या जिवितान वायट लागता. आनी म्हज्या जिवितान एक वेळ आसलो जेन्ना हांव अशें करपाची. पळय जर देवाच्यान तुका शिकोवंक जायना तर कोण तो ताचे सवे. आनी ताका खबर आसा सगळ्या तुज्या हुस्कुतपणाची, तेन्ना ताच्यान केदींच तुका उजार करिना जो. आतां हांव गजाल करिना बेश्टींच तूं जाणें म्हणून. बरें तूं जाणय हांव एक आजारी दादलो आनी म्हाका दुसऱ्या उस्तोऱ्या सगळ्या हुस्कोताय आसा म्हणटच तूं जाणें म्हाका दिसता देवाक ताची गमत दिसतली म्हणून हांव ती खबर करिना. ताका तुवें कसलो आदार घेवंक जाय, कावन्सिलींग घेवंक जाय. आमी कांय देंवचारांक बांदल्यार बरें. तूं बऱ्यान आनी बऱ्यान उतरार राव. पूण हांव उलयता फकत तूं जाणय आमकां सगळ्यांक कितें पूण आसता तूं जाणय. म्हणजे म्हजें तोंड म्हजें व्हडलें तेणें म्हज्या जिवितान तें म्हजो व्हडलो प्रश्न जावन गेला. पेदूरचें तोंड ताचो व्हड प्रश्न आसलो. कोण पूण सारक्या गिन्यानाचो जेजूक नाकारपाचो, पूण पेदरून तशें केलें आनी तरूय देवान ताका उजार केलो. आनी म्हाका जाय तुवें आयज सजमोन घेवंक की जर तूं बंद करिना कितेंच करूंक, पूण दर सकाळीं एक सुतपास करूंक सगळ्यांचें जें तुजें थंय वायट जालां आनी मागीर आख्खो दीस तें मनान दवरूंक. आख्खो दीस केदींच विस्वास आसचो ना. आख्खो दीस तुका विस्वास आसचो ना कित्याक तुजे भितर कांयच वायट ना. तुवें जाणो जावंक जाय की तुज्यान क्रिस्ताचेर विस्वास दवरूंक जाता आनी जर तूं ताका दिशी तर तो तुजे अस्कोतपणांतल्यान वावुरतलो. ताची शक्ती तुज्या अस्कोतायेन पुरी जाता. हांव खुशाल आसा म्हजेर आनीक दबाव ना म्हूण गुन्यांव मेकलो जावंक. आनी जेन्ना तूं गुन्यांव मेकलें जावचे दोशेर पावता तूं ताचो आनी एक फायदो कितें जाणा तो, तूं दुसऱ्यांक गुन्यांव मेकलें जावंक दबाव घालिना. आनी मागीर तुज्यान सुरू करूं येता एक खरी 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 सोयरी गत. बरें म्हाका हें सांगप आनीक एक पावटी सिद्ध करूंक जाय. जर आमी दादोशी ना देवान दिल्ली शक्ती देणी आनी सामर्थ्या विशीं जाल्यार आमच्या निराशी जावंक जायना आमच्या हुस्कोतपणान आनी असमर्थ्या विशीं. हाचेर तूं नियाळ कर. सदांच म्हत्वाचें आमी सारकें चिंतन दवरूंक आमचे सोयरी गोतीन देवाताय आनी आमी चिंता तेच परी आमी समर्थ्य आसूंक जाय. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.